मॉर्निंग डॅडी. गुड मॉर्निंग माय सन, गुड मॉर्निंग. कशें आसा म्हणजे तूं? एकदम बरी आसा तुझी. गुड. टायमूच मेळूंक ना म्हाका आतांचे खबरी घेवन. पूण येतलो ह्या दिसांनी जरूर येतलो. पूण कांयच उणें जावंक फावना म्हजे दुवेक तुमच्या घरान. कारण एकलीच अपुरबाईची धूव ती म्हजी. बेनका डॅडी तू तुझे दुवे पासून. जितली तुझी धूव तुझ्या घरात कुशल आसत ना तेवढं तितलेच फावटी वदी ती आमच्या घरात कुशल आसा. गुड, व्हेरी गुड. आणि तुझी मामा दादा? डाडा बरो आसा. पण मामान कितें जाला तुजे मामा? विनय, अरे बाबा कितें जाला तुजे मामा? मामा कॅन्सर जाला. बापरे, कॅन्सर? होय. आणि ती तिची लास्ट स्टेज. खंयच्या हॉस्पिटलांत आसा ती? हॉस्पिटलात न्हय डॅडी, घरा आसा. कितें? घरा? अरे तुमच्या घरान कोण कास्ती कटलो तिचो? तेच तर म्हाका टेन्शन जालें. कितें करचें कांयच सोंसना. तूं जाणा डॅडी, त्या घरात कॅन्सर जावन पयलीं म्हजी ग्रॅनी डाडाची मामा मेली. आणि आता कॅन्सर म्हज्या मामाक जाला. आणि फाल्यां जरूर तोच फाल्यांची आयज उलोवपाची कांयच गरज ना. फक्त एक ल्हानसो उपाय घेवचो पडटलो तुवें आतां. तू सांगता तो उपाय घेवंक हांव तयार आसा रे. गुड. 2 रस्ते आसात तुजे लागीं. पूण दोनूय रस्त्यांनी तुका चलोवंक मेळचें ना. तू दाखयता आणि चल म्हणटा त्या रस्त्यार हांव चलूंक तयार आसा. पयलो रस्तो सांग. वच आनी तुज्या डाडाक सांग तुज्या मामान खंयच्याय हॉस्पिटलांत व्हरून घाल म्हणून. सद्याक डाडाकूच खबर ना मामाक कॅन्सर जाला म्हणून. ताणें सांगलां ताका सांगू नाका. कारण चड मोग कोत्ता तो तिचो. आनी तिका कॅन्सर जाला म्हणून तो गमला ताका शॉक जातलो. ओके ओके. दुसरो रस्तो सांग. जाता जाल्यार आयज ना तर फाल्यांच्या दिसा भितर म्हजे दुवेक घे आनी तुमी दोगांय आमगेर येवन रावा. आमच्या घरान कॅन्सर जावन कोणूच मरोंक ना आयज पासून. आणि मोची मामा डाडा विनय, तूं बरोबर 2 सोशांक धरून धांवलो जाल्यार एकाय सोशाक धरून पावचो ना केन्नाच. अरे ताणी संवसार पयलो, तुमी पोवचो हुल्ला अजून. पूण हांवें ताका उतर दिलें. हांव ताचो सदांच सांबाळ करतलो म्हणून. फकत उतरच दिला न्हू, बरोवन कांयच दिवंक ना तुवें तांकां. आनी एक सदांच गोट मोतीन दवर. चुकी करपाचें काम भुरग्याचें जाल्यार आपल्या भुरग्यांक पुगसुपाचें काम तांच्या मांय पायचें. तरी पूण म्हाका शीत उकसा. तुजी? म्हजी कसली साथ कोण ना. पुढे म्हज्या घराचे दाग तुमकां सदांच सुखते आसतलें. म्हजो पूत म्हज्या कश्टाचें उदक पासून पिवंक तयार ना. आनी म्हजी तूं म्हजे खोशे भायर खाजा जाल्या आनी खाजा जाल्यार एक फोन पासून करूंक ना ताणें म्हाका. पूण हो जावंय सापडला आतां म्हज्या हाताक. म्हज्या जावयाक हांव म्हजे मुठीन दवरतलो. आलेस आलेस आलेस. हांवच तुका म्हजी बायल खंय आसा. आलेस हांगा आसा जाल्यार हो तरी म्हणलो. आलेस तिचे माईचा गाव. आरमांतो आलेस तू खंय आसा. राव आयली हांव. शी हांवच ताका म्हजी बायल घरान म्हजी बायल म्हणून आसा वो एक नर्स म्हणून आसा. म्हाका जाय तेन्ना म्हजी बायल म्हाका मेळना. शी भितर कितें नासता कितें करता म्हणून देव आसता. बेगीन सांग कितें जालां. भितर कितें बदल. मामाच्या रुमात सांग मारताली हांव. जाणा रे तूं आतां तिचे केस सारकेच चड वेतात म्हणून. ते पासून डाळा येवचे पयलीं ती हांव साफ करताली. ताका अजुनूय खबर ना न्हू तिका कॅन्सर जाला म्हणून. पूण सगळोच वेळ तूं तिची सेवा करतली आनी म्हजी सेवा कोण करतलो. हे तूं कितें उलयता बेगीन. अरे मामा तूं तुजी दुबईत आसता बापी. चड हांव ती मामा म्हणून म्हजी. पूण तूं घरकाम म्हजी नर्स तुय ताची. जाणा हांव तुजी घरकार म्हणून. पूण म्हाका पयलीं तुजी मामा आनी डाडा. कारण ती नासतना तूं सलमा घेवंक ना. पयलीं ती उपरांत तूं. आतां बेगीन सांग तूं म्हाका कित्याक उलो करीत. डाडा येवचे पयलीं
एलिस म्हाका तुज्या चुरचुऱ्या दिसता कित्याक कित्याक काजार जालेल्या हांवें तुका केन्नाच भायर टुरा व्हरोंक ना म्हणून भायर जेवणाकूय व्हरोंक ना ते पासून हांवें चिंतलां आयज तुका खंय तरी भायर जेवणाक व्हरोंक आनी मामा दादा ती जेवणाक लागून आमी आतां ती ताका वळखूंक जाय म्हणून कितें कायदो आसा ना, तरी मोठी खुशाल सगळी आमच्या सांगता बाय जेवण खायला बेनॉय तूची मामा दादा ती मोची न्हय जाणा बेनॉय मुनशाचो मोग करूंक जाय वस्तूचो न्हय ह्या संवसारान गिरेज मनीस तो न्हय ताच्या बँकान कोरोनानी धुडू आसा तो पूण ह्या संवसारान गिरेज मनीस तो जाच्या काळजान दुसऱ्याचो मोग करून ताच्या काळजान मोग आसा तो बेनॉय म्हाका म्हज्या मामाची सेवा करूंक मेळोंक ना आतां तुज्या मामाची तरी सेवा करूंक दी न्हय मोगान आनीक चड न्हय थोडेच दीस आसतली ती आमची सांगता तिका आमी आमचो मोग घेवंक जाय न्हय आतां पूण एलिस सगळोच वेळ तूं तुज्या सांगाताक आसतली म्हाकाय थोडो वेळ दी न्हय तुजो मोग करूं ओके तुका जाय न्हय दोगांय बाराबो जेवणाक गेली वय 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 बरें पयलीं हांव तांकां रांदतां उपरांत आमी दोगांय या आर यू हॅपी नाव ऑफ कोर्स हॅपी गाणीक ना म्हणून जाता आता हो डाडा खंय पावलो काय हांवें शो मारूंक जाय म्हणून आपली मोटरसायकल घेना आसला म्हजी नवी कार घेवन गेला मिसा सांगलें ताका म्हाका भायर सरोंक जाय म्हणून येतो ना तो मीच खबर जाऊन आपल्या प्रेमाचे बायलेचे खोबरे पेटवलं म्हणून सांगलेली ताजी कितें मीस खबर करून हॉस्पिटलात गेला होय आगे म्हजे मन दिसना म्हाका आयज तो बेगीन घरा पावतलो म्हणून आनी दिसना म्हाका आयज आमी भायर जेवणाक कसो पावतली म्हणून आता फोन कोणाचो हॅलो हॅलो यस GA02S6446 ही व्हाईट कलर इको स्पोर्ट कार तुझी होय म्हजी कितें जाला तुझ्या काराक ऍक्सिडेंट जाला आणि जो कोण तुझी कार चलयतालो ताका मार लागून चड सिरियस आसा ताका GMCन एडमिट केला आनी म्हजी कार तुझी कार सारखीच काबार किती झालं बेनॉय चड सिरियस तर जातलो सांगलेलें ताका म्हजी कार घेवन वचो नाका म्हणून अरे झालं किती तरी सांग म्हजी काराक ऍक्सिडेंट जावन म्हजी कार सारखीच काबार जाली आणि तुमचं दादा मातशें सिरियस आसा म्हण GMCन एडमिट केला तूं चड सिरियस तर जातलो सांगलेलें ताका नवी कार ती म्हजी 8 दीस पासून जावन हांवें सारकी चलोवंक सुद्दां ना आनी गाठली म्हणून शी 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 कसलो धाडलो गाठली म्हणून म्हजी कार बेनॉय तू का तुझ्या दादाहून कार सोड मोलाची अरे दादा तू तुझो पूण ती कार म्हाका ताणे न्हय म्हज्या सासूबाईन घेवन दिलेली सासूबाईन आयज म्हाका एक गोंडीचो उगडास आयलो खंयच्या कोंडेचो एक गरीब बापायन आपल्या पुताक इंजिनियरिंग शिकोवची पासून आपली एक किडनी विकलेली पळय आणि त्याच पुतान आपल्या अकली पासून विकून आपलो जीव दिला पळय कितें म्हणून सोदता ऍक्सिडेंट जावन तुझा दादा सिरियस आसा जीएमसी पूण तू का तुझे दादाचे न्हय पूण तुझ्या काराचे बोलला न्हय Alice, walk it out! लुजर ओळखीला मुझे और साहेब रे सासरा होय लुजर बाप तू Teatro 125 Orselini! Te glamourilo lo ciupatiam ciuculas cu tai camur! Chela oglas chela! Porque cala academy कोण हुटू लायलो नाही आमचे! होय लुजर बाप पुरास लुजर बाप तू एक वेळ ना रे त्यांचे अरे नाही रे ए मोठे ते कोण? होय आमगेलो हे पळय जशी तू वास पायसो अगस्तीन ते येईल नाही ते बरे पासा जाई नाही! माका वसांचो यानी ओ लागले oglas cu tai जाला! तू कोण तुलो नाही! मा कोणतो नाही रे लुजर बाप ती तू कोण? कोण? कॉमेडी जेनेट तू ते कॉमेडी क्वीन मुटायची! आता क्वीन किंग चोड झाले नी मुझ्या बाळात लोलो शेक्सपियर म्हणून एक सेकंड तियात परिचय जाय तुम गेले तियात्रा सारखी रास चाल रे लुजर बाप होतोड झालो आमच्या बाप थोडे आवले चोडू सोड रे सारख्या बुरोपाक पैती पासून तियात गेल्या ते दाखूच्या ते किती वेळ ताई बिकऱ्याचे ओळेश तू कोण रे होय ना होय रे लुजर त्या देखलं बुरुईता कॉमेडी एकलं बुरुईता का देखलं काटा असतला ना होय लुजर बाप से वेशे कोताय रे तू गेले प्यान मुजेले होय नी आणि एक सेकंड पॉलिटिक्स खातर उडपा बॉल केली अजून मुठाई तियात्रीसाठी खातर लागले केसाला 125 वर्षांनी ती निमाणी हाव 150 जावा नाही सत मागे
घ्यायचे आता लोक आपली मजा करू येतं होय रे रुजार मला का चढ एक गुन्हा काय लोकांची एक पाच 5 स्पीड झाला लोकांना तर ती आता टाकून दिलं लोक घरा बसला माहिती तुम शाळा आहे अशे की जातात सत होय. आणि सिंगल टाइम बाबावताई आवय ते मार कसं गोडगोड कोता रे रुजार बाबा दिसा आठला 4 5 5 ती आठ नाचताय मुरी ती दिसाकू? होय रे आमचे बाप को दोन्ही जाईन आणले मग सांगे नो आणि गो ही गोटा मेरे ती गोटा थिंक सो आणि उचा दावता थिंक सो बाई कोण येता रे कशाने? आणि मोठा बरी बायनारी माडवा व्हायरस का होता रे आणि का चालू येता मोटर चालत होताई होय रे पेट्रोल देवली किती गो त्याला बरी मी रोकडे मोन डाव सांग रे ते का दुसरी कोणी मोटर स्टार्ट झाला त्याला प्रॉब्लेम होतले होय रे आणि आता मी डायरेक्टराचे काय सोलो आका था ते डायरी किती होताई होय गाली मोठा दुसरी कोणी पावा जाय ना होय मोठाई. होय रे समरी येश को आलोय ताई रे समरी आलोय ताई होय आमचे बाप आलोय ना बोलले आमचे समरी कोटी हलो जमा मोठाले होय रे होय होय. आणि डायरेक्टराचे सारखो आका थाडे नाजरा होत मोठा म्हणा असतो ना तुले मु तुले मी डायरेक्टर बाळ गात्री आणले मुजगा मुरे आणि डायरेक्टर एश होता अशेले मुस्कित मुसल होताई ते बडा सोल्लारी कोणारी ते सदा मोगल्या कोणी किती गामो होय, होय. मैं कोण सिंगर गाता म्हणतो ते तोंड एश को फाईल को आटा एश को दाखवते हा मुस्का तोंड टाकायचं आणि ते ऐकतंय मुस्का राग ड्रॉप रेट गेलं माटवलं ना दाव मारू आज ना म्हणून जायते करून येईल काम तुम्ही त्याची बाळी आजूबाजू मोठी येईल ना रे ते शिकवपा चढ झालं होदळ झालं होय होदळ झालं. आणि एक सांगू किती? ते मुझाडला नॉन स्टॉप ड्रामा मोठे ते सारखे पोत पडले नाही ओय रे रुजार बाप सारखे मोत पाऊल दोडे मारले देखी मोत पडपा. मोत पडपा बाकी? ते जाऊन या कोण रे कॉमेडी नामस्ते ना रे आहा. आवय तेण मरे नॉन स्टॉप ड्रामा काढो काढो चालले 25 पडू मुची सा कोण हा रुजार बाप सेंचुरी मार मरे नॉन स्टॉप ड्रामाची होय सांगू ना हरबड मुगी आरती दवल ते ससरा आणि हे पाठी नॉन स्टॉप ड्रामा काढले रे होय नी होय, होय, होय. बरोबर होतो होय, विचार. तोंडान सुबेज नाही तोंडा पडो आणि म्युनिसिपालिटी घाटला पडो सेम टू सेम तेगे तपता मार नका उतरा पुरो काळजा पुरो आणि ते आडी पोटई म्हणजे आश्रम तियात्रा नाचलो तो गॅल्फा गेले गॅल्फा क्वीन सो बारीन गेले दुडजीर बारीन मक मारू येलो ओय ओय मकाय मारू येलो पण तुझे वीक काढ बारी मातलो मागे चुक मातो मोला गेलो ओय ओय हमसे बिल दे का तरने रगत नती ओय आ रू गेलो सको चाय बसलो ओदुरानेलो मै ताई निवडलो लावय निवडलो सेपरेट को थुईलो इले घेता इले नो बरे घेता असतलो परत मध्ये कोण भेटायचे देवचार असतले एक पतका गाता असतले ते आणि रुजार बाप हांव तुझ बोगले येता तू पुया वयता किसा रुजार बाप मुश्तोंडा वास येता रे ना मुझ तोंडा तुझी ना रे रुजार बाप मुझे तिंगे तो मुझे ब्राश जाशी तुझा होता ओय दोन पाडीलो लातो तुझा असते म्हणे आता इथंच होतो आणि हे रे रुजार बाप किती अभ्यास किती काळा रे बुरईला ओय यात पुरेला ओय आता सांग आता स्टार्ट करपा जायो नॉन स्टॉप थिंक होता सगळे आर्टिस्ट आहे तिगा या चित्रपटाला बरे एक तरनेले कॉमेडियन कोण मेट जरा चोय म्हणून तू यात का विचार करतो आवय ना रे रुजार बाप ना रे बापा ना आपण ना काय रे ट्राय कर गयो पाको पेमेंट रोकडो दिताय यात यात का बोलो इतर बरा पेमेंट दिताय अरे असती अमाउंट त्या पेमेंटाचा मा पेमेंट ना काय ना ते बरे हा रे फिल्मा सांगो बरो ऑफर येईल म्हणून आवय आणि ऑफर तेच बोगले घालपाचे रे काय नु फ्री आहे नाना आहे नी मागी येतले नी मागी मागी 60-70 कोणा जाय तू कावऱ्याला ले माहिती का कावर तीन कोणा जाय त्यास सांगते तीन पुस्तय आम कमने स्पेअर तर जा होले आणि आता देवा माहिती मागे 4 फोटो दाड व्हाट्सअपचे ओय नाईटी गाणं ओय जास्त मुडी बलायनु तुझे फीलिंग्स आडवलायनु ते लागून आणि राव तिने व्हॉट्सअप चलत व्हॉट्सअप आहे जास्त केलानु आम्ही केलं ते ना रे जापा म्हणे अरे की त्यांचे 7:30 होईतो बरे लोंजी नको सोनी ताला मशी मेळ येता मेळ ना ते का आणि चोळो पत्र ना रुजार बाप रोकडो विचार करी हुई तू आता आला तिकडे आवय होय रे पेरगोतली वासले भेरगो तुरी म्हणा
नाही काय तुम्ही तियात्रीस म्हणे पण तियात्रीस कोंकणी समाटाय माझी मोडी समाटाय तुम्ही फुरगोतोरी म्हणताय फुरगोतोरी एरगेतरी पेरकोतरी कोताय जाण जाव राणी हाटल्या गोबोरा स्वतःच होय आणि कशी हाटला कोण असत तो तांबडे असो तो तोंडा पाईप घाल तूच पाय तो काय करू जाय बरं येता